फाती घालप आणि हार बेटी हे आमचे सभासदांखातीर स्पर्धा सगळ्या स्पर्धांचे जवळजवळ 140 जाणांचो सुद्धा बक्षीस वितरण कार्यक्रम हे क्रीडा मंत्री यांच्या हातातून जातो. हे त्याशिवाय स्पर्धेकडून भाग घेतलो आसा ते स्पर्धा अशा आसात. एक बेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप हो आदर्श कृषीच्या जीवनातलो एक उमेदचो दीस आसा. हो ह्या संस्थेचो जी शेतकऱ्यां खातीर एक सहकारी संस्था आसा ह्या संस्थेचो हो स्थापना दीस आसा आणि 32व्या ह्या स्थापना दिनाच्या निमित्तान आज आमी मडगांवां हे आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. ह्या वेळार आमचे बरोबर आमचे उपाध्यक्ष सतीश वेळीप, आमचे संचालक विक्रू वेळीप, आमचे संचालका ज्योती वेळीप आणि आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री राणू नाईक गांवकर हे बरोबर आसा. 1 जानेवारी 1993 ह्या दिसा 21 सभासद एकठांय येवन बेंद्रुडे केपें तालुक्याच्या ल्हानशा गांवांत एक ल्हानशी सुरवात केली आणि गेल्ल्या 32 वर्सां अनेकांच्या सभासदांच्या संचालकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांतल्यान ह्या संस्थेचो आज बोर्ड वॉटरवर्क्स जाल्लो आसा. ह्या सहकारी संस्थेचे नांव गोंयांत, देशांत आणि आज आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर क्षेत्रीय प्रोजेक्टांतल्यान पावल्लो आसा. असो हो 32वो स्थापना दिवस ताका आमी फावंडेशन डे म्हणला. तो फावंडेशन दीस स्थापना दीस 1 जानेवारी 2025 जो दीस आसा बुधवार सकाळी 10 वरांचेर आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचे प्रधान कार्यालय बाळ्ळी हांगा हो दिसभराच्या कार्यक्रमाची संपन्न जाता. खरें म्हणल्यार अंदू आमी हो 32वो वर्धापन दीस 32वो फावंडेशन डे 2 दीस संपन्न जातलो. एक दीस 29 डिसेंबर आयतार आसा. त्या दिसाक वेगवेगळ्यो क्रीडा स्पर्धा आसात. तो ह्या स्थापना दिसाचो भाग आसा. आणि दुसरो आसा तो विविध उद्घाटनाचे कार्यक्रम, मागीर वेगवेगळे मार्गदर्शन, सत्कार असो सकाळच्या भागां आसतलो आणि सांजच्या भागांक सांस्कृतीक कार्यक्रम हेका नांव ग्रामीण कला संगम. आतां ह्या 1 तारखेचे जे मानिस्त आसात, पावणे आसात ते अशे आसात. आदर्श कृषी एक सहकारी संस्था आसल्यान प्रमुख पावणे म्हणून आमी सकाळच्या सत्राच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक श्री सुभाष शिरोडकर हे आसतले. त्याच बरोबर श्री सुभाष फळदेसाय जे आसा समाज कल्याण मंत्री हेवो आसतले. तशेंच बाकीचे जे आमचे अधिकारी जे आसात तातूंत भितर शेतकी खात्याचे संचालक श्री संदीप फळदेसाय आसात, सहकार निबंधक श्री अरविंद बुगडे, बायोडायवर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री प्रदीप सारमुख कदम आणि नाबार्डचे चीफ जनरल मॅनेजर डॉक्टर मिलिंद विरूड, तसेच स्थानिक सरपंच श्री गोविंद फळदेसाय हे आसतात. आणि सांजचे कार्यक्रमाक कला संगम हो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा. ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाक कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे आणि स्थानिक आमदार आयटन डिकोस्टा आसा. सांजचो कार्यक्रम हो 2:30 सुरवात जाता. 29 तारखेच्या कार्यक्रमाक क्रीडा महोत्सव आसा, क्रीडा स्पर्धा आसा. अंदूच्या वर्सा आमी वेगवेगळ्यो 13 तरेचे स्पर्धा आसात. हे खासा वैशिश्ट्य आसा. आणि 29 सकाळी 7 वरांचेर मॅरेथॉन ताका उत्स्फूर्त असो पाठिंबा मेळ्ळो आसा. जवळ जवळ महिला आणि पुरुष ह्या सगळ्यांनीच
500 इतल्या स्पर्धकांनी भाग घेतलो आसा. ही मॅरेथॉन सकाळी 7 वरांचेर दयानंद बांदोडकर हायस्कूल उकोडले हांगच्यान सुरू जातली आनी जे 1200 पंचायत आसा पाडी हांगा ह्या मॅरेथॉनाचो समारोप जाता. हो कार्यक्रम आसा आयतार 29 तारखेर डिसेंबर. वेगवेगळ्या स्पर्धकांक आपयल्ले आसात. तातूंत विद्यार्थी आसात. विद्यार्थ्यांच्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसात. विद्यार्थ्यां खातीर सकाळच्या सत्रांत आमी तांचे खातीर दवरल्लो आसा रांगोळी स्पर्धा, भिंती चित्र काडपाचें, भिंतीचेर चित्र काडपाचें, मेहंदी आनी वेस्ट स्पर्धा अशा आसात. वॉल पेंटिंग, रांगोळी, मेहंदी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आनी ग्रुप डान्स हे आजूबाजूच्या सगळ्या वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान हो भाग घेतलो आसा. गोंयांत आसात वेगवेगळे संस्था आमच्यो, तांचो बी आमी पुरस्कार दिवं आनी हेजे खातीर आमी 3 सहकारी संस्थांचो आमी निवड केल्ली आसा. तातूंतले लार्ज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म्हणून गोंयची एक नामवंत VPK अर्बन क्रेडीट सोसायटीचो गौरव करतले, ताचो सत्कार करतले, पुरस्कार करतले. सो लार्ज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी ही हो जो पुरस्कार फावो जाला तो VPK अर्बन क्रेडीट सोसायटी. तशेंच बेस्ट परफॉर्मिंग सोसायटी ऑफ द गोवा ही दीन दयाळ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी आसा बिचोली. सो बेस्ट परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऑफ द गोवा दीन दयाळ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आनी बेस्ट सोसायटी कॉन्सोलेशन आमची मडगांवची मडगांव स्कूल कॉम्प्लेक्स ह्या सोसायटी फावो जाता. अशे तरेन सहकार क्षेत्रांत बरें काम करपी 3 सहकारी संस्थांचो पुरस्कार दिवन त्या दिसा मान्यवरांच्या हातांतल्यान आमी गौरव करता. हे जाले कार्यक्रमाचे आमी 2 दिसाचे कार्यक्रमाचे भरगच्च असो कार्यक्रम आसा. एकूण ह्या सगळ्या स्पर्धांक वेगवेगळ्या ग्रुपांतल्यान सादारण 1,500 इतले स्पर्धक हे भाग घेतले. आनी ह्या दिसाचें आनी एक वैशिश्ट आसा. प्रदर्शन, एक खास प्रदर्शन आसतलें, जे शेती प्रदर्शन आसतलें देखून आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें प्रदर्शन आसतलें. जवळ जवळ 210 अशे तरेचे स्टॉल आसतले. हांचोय सहभाग आसा. ग्रामीण खाद्य पदार्थांचे हांगा प्रदर्शन आनी विक्री आसतले. शेतीचे आधारीत किंवा शेतकारांक उपयोग करपी अशे वेगवेगळे तरेचे आधुनीक बँकिंगाचे म्हणजे इन्शुरन्साचे अशी माहिती मेळपाचे ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतले, कॉर्पोरेशन आसतले, बँकिंगाचे आसतले आनी शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे जे अवजारां जातात ह्या सगळ्याच्या आधारीत असे सर्वीस स्टॉल्स आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर जवळ जवळ 183 इतले सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो हो सहभाग आसा की हे प्रदर्शन, हे वेगवेगळ्या स्पर्धा, शेतकऱ्यां खातीर मार्गदर्शन एकंदरीत त्या दिसाक सादारण 3,000 इतले आमचे सदस्यांची उपस्थिती आमकां अपेक्षीत आसा आनी तशी तयारी आमी केल्ली आसा.